किधर से आया तुम? ये कितना दिन से चालू है अभी? ये मालूम मेरे को नहीं है। अब अभी आज ही आया? पहली बार में आया। पहली बार आया। अब किधर से आया? कौन बोला तेरे को इधर ये करने के लिए काम? अजय बोला। कौन अजय? तुम्हारा पत्रा? हांव अनिल हरमळकर तुयेगांवचो रहिवाशी। आम्ही जेन्ना ही गजाल पळयली की अशी अशी गजाल काल व्हिडिओ आमच्या एका पंचान शेअर केल्लो म्हाका, त्या व्हिडिओचेर हांवें ताका कॉल केलो जाल्यार अशी अशी गजाल म्हणटा जाल्यार हय जाल्यार परत आयज आमी डॉन बॉस्को कडेन येवन पळयता जाल्यार खरी गजाल ती तुम्ही पळोवंक शकता। हांगर फाटल्यान सगळें फायबर घातलेलें आसा, हे सगळें फायबर फूल आनी तेतून करून मातसो हे सायडीन दाखय। हांगर तो जेसीबीचो ऑपरेटर आहा आनी ते मेन म्हणजे जेसीबी कांयच ना, सगळे नंबर ना काय ना तुम्ही पळोवंक शकता आतां हांगा। आनी जेन्ना आमी ताका विचारलें जाल्यार तेणी अजय म्हणून कोणाचें तरी नांव सांगलें। आनी दुसरी गजाल आमी मागीर पंच मेंबर आमचो लोबो ताका विचारलें जाल्यार तेणी सांगलें की सरपंचानूच सांगलां की ते हांगर डम करा म्हणून। तुमकां जर खणी जर हें करूंक जाय जाल्यार तुमकां कितलीशी माती तुम्ही पळोवंक शकता, तुम्ही दाखोवंक शकता ती कितलीशी माती आसा वयर, ती माती घालून तुम्ही ते पुरोवंक शकता। तितून हे फायबर जेन्ना ताका एकट्याक हांवें अजय म्हणटा ताका हांवें विचारलें जाल्यार तो सांगता हय आमी घेतल्या पयशे म्हणटा तो। गांव आमचो, आमकां सांबाळूंक जावो। जी गजाल हें काम तुवें पंचायतीचें तेणी आमकां सहकार्य करप हे गजालीक। हांव मार्गरेट लोबो, पंच मेंबर। आयज आमी हिंगा एकठांय जाल्या हे गार्बेज हिंगा सगळी हाय होय सर तुये विलेजान डॉन बॉस्कोच्या फाटल्यान एक खणी हिंगा आहात, हे सगळे गार्बेज हाडून हिंगा डंप केल्या आनी जेसीबी हे सगळे भितर घालपाक हाडली। आमी तांकां आडयला हिंगा, सो आमी पुलिसांकूय फोन केला ते येवपाक हात। आमी पंचायतीनूय सांगलेले सरपंचान सांगले की आमकां आपणेच ते उडय म्हणून सांगला म्हणून, कित्याक लागून खणी भरपाक जाय म्हणून। सो ही गार्बेज खणी भरपाक न्हू, खणीन भरपाक मातीत घालूंक जाय, हे गार्बेज घालून भरपाचें न्हू हे। सो आमी मागता की ही गार्बेज उडयल्या ती सगळी तांच्यांनी भरून व्हरपाची पडटा। माझे नाव किशोर नायक, पंच मेंबर तुवें फाटल्यान पळयता सगळी गार्बेज हा। कसली गार्बेज आधी? गार्बेजय नव्हती ती एक तरी फायबर हा। सो ती हांव मागता की पुलिसांचे कडेन सरपंचा कडेन की त्यांनी एक्शन घेवपाची आणि पळोवपाची की खंयच्या थ्रू येयला ते, ती कंपनी आसतली कारण फायबर कंपनी थंय जाता। सो ती सकल चौकशी जावंक जाय। हांव पुलिसा कडेन मागता की तेंच्यांनी कडक कारवाय करपाची।